विश्वासी जावन आसा म्हणजे तिसरें फिल्म तेजें डायरेक्शन हांवें केलां. त्या पयलीं आमची 2 फिल्मां केल्या तातूंत हांवें डायरेक्शन केल्लें. आनी आमचे एक्टर आहा जावं दुसरे टीम आहा पळय ते सगळे आमी एक फॅमिली कशी. सो म्हाका व्हडलेशे प्रॉब्लेम अशें जावना कित्याक सगळे आमी एक टीम वर्क कसो तें काम केलां. आनी म्हाका इतलो तें डायरेक्शनाक लागला खरो रोखडेंच जालें अशें म्हाका दिसलें तें. 30 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा तुका सांगचें म्हटल्यार हे आमी आमच्या बॉसान कितें पडटलें म्हूण केन्नाच चिंतूंक ना. आनी आतांची पिळगी जाता ते भशेन ह्या फिल्डान भितर सरूंक जाय. आनी ह्या फिल्डान भितर सरच्या आदीं तेणी ट्रेनींग करूंक जाय. ट्रेनींग घेवपाक जाय. हांवें जायते ट्रेनींग घेतल्या जशें बरी मेकअप, बॅकग्रावंड म्युजीक, लायट्स, स्क्रिप्ट रायटींग हें तर तूं घेयत जाल्यार तुका एकदम बऱ्याक पडटा. आनी फुडाराक मागीर जें जाय तशें बरोवन वो कितें करून कंटिन्यू करूं येता. म्हाजें एक एडवायस जावन आसा भुरग्यांक ह्या फिल्डान पयलीं भितर सरच्या आदीं ट्रेनींग घेयात. मागीर उपरांत तुमकां कसलें मरण ना. मागीर आयज गोंयचे बॉलकॉम.com ह्या मजेन वयल्यान आमचे एक ग्रूप फुडें सरला आनी ते ऑनलायन सगळीं पिक्चरां जावं ती दाखयता ती ताणीं पळोवची. जो वयर काडटलो जाल्यार पयलीं ते बरोवप्यां कडेन आनी ते भाशेन दुसऱ्या लोकां कडेन आसा. जाता ती संख्येन लोकांनी येवन ते तियात्र जावं पिक्चरां पळोवंक जाय. हे पिक्चरां करून आमकां कांयच फायदो जायना. आमी फकत एक उमेदीक करता आनी फकत आमची गोंयची कोंकणी भास राखपाक लागून आमी करता.